मोगाच्या भोवन भयणो, जेन्ना आमकां आमच्या जिवितांत कितेंय जालोलें जाय, कितें मेळ्ळोलें जाय, तें मेळोसर आमी तें मेळपाक जायतीं वावर करतात, जायतीं प्रयत्न करतात. जशें एक भुरग्याक कोणी एक दोतोर जावंक जाय, एक खुशी आसा दोतोर जालोलो वो इंजिनियर जालो वो कितेंय जावपाक खुशी आसा, तो तें जावंक पर्यंत आपणाचो खेळ आनी आपणाचो टायम वेस्ट करिनासतना तेच तातूंतूच शिकूंक तो आपणाचो वेळ सारता. तेच परून आनी कोणाकूच एक काम करता आसतना पोस्ट जायो, ते पोस्ट घेवंक मेळोवंक तो जायतो वावर करता. आमकांय असल्यो जायते उदाहरण येता आसतले आमचे मतींत. आनी आयचीं वाचपां हेंच सांगतात, देवाचे सर्गीचे राज अणभवूंक आमी कशे भाशेन प्रयत्न करूंक जाय, आमी ताची समजणी मेळोवंक आमी कशे भाशेन आमच्या जिवितांत वावरूंक जाय तीं आयचीं वाचपां सांगतात. आयचीं वाचपां आमी वाचल्यांत तीं आमकां सर्गीच्या राजाक आपणावंक आनी मानवलोली जावंक उलो करता. आयज जेजू आपल्या पाटलावदारांक खऱ्या मनान सोत वळखून घेवंक, सोत दुसऱ्यांक शिकोवंक उलो करता. आमी सोत कशीं वळखतलीं काय? आमी सोत वळखतलीं जाल्यार आमी जेजूची शिकवण आनी आमी समजून घेवंक जाय आनी होच अणभव आमी दुसऱ्यांकूय दिवंक जाय. आयज आमी लोयलाच्या बागेंत इनसाचो नव्यानाचो दीस समारंभतांव आनी आयच्या नव्यानाची विशय जावन आसा दुसऱ्या पासत वावरतलीं मनशां जावंक, टू बी मॅन एंड वुमन फॉर अदर्स. आनी होच विशय आमकां ह्याच वाचपांनी दिसून येता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां राजाच्या पयल्या पुस्तकांतलें थोडी भर इतिहास जाणा जावंक आमी तरी राजाच्या शेवटचे हांवेसर वाचल्यार दावीद राजाची निमाणी वर्सां घुसपा गोंदळाची आसली, वाद विवाद आसलेलो आनी ताचो हुशार चेडो जेन्ना राजा जाता म्हणसर देखून ही घुसपा गोंदळ चालूच आसली. आनी आमी आयकलां आयच्या वाचपान पवित्र पुस्तकांत पयल्या वाचपान सोलोमन राजाक देवान ताका विचून काडलो आनी विचून काडल्या उपरांत तो पयलो गिद्योनाचे मंदिरांत वेता आनी आमी आयकतात की रातचो देव येवन ताका मेळटा आनी ताका विचारता कितें जाय. पूण तो जाणा तो तरणाटो राजा तरणाटेपण आपणें मानून घेता आनी तो जाणा आपणा कडेन चलोवंक ताका अनुभव ना, राज चलोवंक आपणाचे परजेक पडोवंक ताका अनुभव ना. देखूनच तो देवा लागीं आपणाक एक गिन्यान आपणाचे परजेक चलोवंक गिन्यान मागता. हेंच पळोवन देव ताका साबार देन्यांनी भरता, गिन्यानूच न्हय पूण साबार देन्यांनी भरता. मोगाच्या भावान भयणीनो, ताणें देवा कडल्यान जायतें मागूंक जातालें, भांगर आनी दुसऱ्यो वस्तूय मागूंक जाताल्यो, पूण ताणें देवाकूच आपलो ठेवो केलो आनी देवाचेरच विस्वास दवरून तो फुडें पावल मारता. ताच्या ह्या मागण्यांत आमकां ताचें खरी जाणवाय, ताचें खरें गिन्यान दिसून येता. आपल्याचे परजेक चलोवंक, आपल्याचे परजे खातीर हुस्को आमकां दिसून येता आयच्या पयल्या वाचपान. आनी हेंच आयज आमचें हें वाचप आमकां सांगता एक जेजूचो खरो पाटलावदार खरो शीत जालो जाल्यार आमी कितें करूंक जाय. आमी जेजूकूच देवाकूच आमचो थेवो म्हूण मानून घेवंक जाय. आयच्या शुभ वर्तमानाकूय आमकां तीन भोपारी वरवीं सर्गीच्या राजा खातीर म्हत्वाचें कितें तें आमकां आयचो शुभ वर्तमान पळीत करता. जेजूचो एक खरो शीत जावंक सर्गीच्या राजाचो अनुभव मेळोवंक गरजेचो. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळ्ळोली पयली वेपार ती म्हणल्यार लिपोवन दवरलेल्या ठेव्याची वेपार
आमकां हें सांगता आनी दुसऱ्यो वपाऱ्यो आमकां सांगता आनी 2 आसात त्यो. मोगाच्या भावान भयणीनो, ह्या वपारांतली एक वड आमकां चड म्हत्वाची, कित्याक ती आमकां जायती शिकवण दितात. हे वपारींत आमी एके भाशेन समजून घेवया की देवो जावन आसा जेजू आनी हें शेत जावन आसा देवाचें उतर आमचो शुभ वर्तमान. हांगा जेजूचो कोरोशी जावंक जातली जाल्यार ताचे कडेन खोल संबंद आमी जोडूंक गरजेचो. आनी आयचें हें वाचपूय हाचेर जायतो भर घालता. जेजूची वळख आमकां बेश्टीच मेळना. आमी आमच्या जिवितांत देवाच्या उतराचेर जायतो नियाळ, जायतो खोलायेन भितर वचूंक गरजेची. हाची एक वड हांवें म्हणलेली ते भाशेन म्हत्वाची. पयली म्हणल्यार कोण एकल्या मनशाक तो तेवो मेळटा आनी तो मनीस नव्यान तें लिपोवन दवरता. म्हणजे मोगाच्या भावान भयणीनो, आमी आमच्या जिवितांत जेजूक अणभवल्या उपरांत आमी ताका सोडूंक पावना. ह्या मनशा भाशेन आमी ताका आमच्या काळजानूच धरूंक जाय. ताचे कडल्यान पयस वचूंक शिरी पडून आमी वावरूंक जाय. आनी दुसरी वड म्हणल्यार आनी ते विशीं तो खुशाल जावन वेता. एके फावट आमी जेजूक अणभवल्या उपरांत आमच्याच जिवितांत एक खुशालकाय येता, आमचें जिवीत संतोशकायेन भरता. फुडली वड आमकां सांगता आनी तो आपणा कडेन आसा तितलेंय विकता. म्हणजे एक फावटी आमी जेजूक अणभवल्या उपरांत आमचें आदलें जिवीत आमी बदलूंक पावतात. आमी आमचे जिवितांत संवसारीक वस्तू आसात त्यो सोडून आमी जेजूकूच आमचो ठेवो करून मानतात आनी तें शेत आपूण विकून घेता. एकदां आमी जेजूक आमच्या जिवितांत आपणायलें म्हणटकीर आमी तें आमचेंच म्हणून मानून घेवंक जाय. जेजू आमचोच देव म्हणून मानून घेवंक जाय आनी तो दुसऱ्यांकूय दिवंक जाय. हेच परी दुसरी वपार जेजून सांगलेली आसा ती म्हणल्यार मोतयाची मोग. मोती म्हणल्यार जेजू आनी जेजूचो अणभव घेवंक आमी आमच्या मनांत आसलेलें आमची संवसारीक वस्तू सोडून जेजूचेरूच आमी भावार दवरूंक जाय म्हूण आमकां शिकयता. रामण्याची वपारूय आमकां आमचे जोडटी जातली ताची आमकां उगडास करता. जाळ व रामपण दर्यांत उडयता तेन्ना सगळे तरेची मासळी येतली, पूण जी बरी आनी जी वायट मासळी ती कुशीक दवरून आमची जोडटी जातली म्हूण आमकां आयचें शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता. तर मोगाच्या भावान भयणीनो, आयच्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आमच्या जिवितांत आमी नियाळ करुया. आयज मिसाच्या बलिदानान आमी मागुया आनी आयच्या दिसाक आमच्या मागण्यांनी आमी मागण्या करता आसतना ह्यो 3 वस्तू आमी आमच्या काळजाक लावुया. पयली म्हणल्यार आमी क्रिस्ती न्हय तें जिवीत सोडून दिवंक जाय. आमचे क्रिस्ती वाडेक कितें आडखळ जाता तें आमी सोडून दिवंक गरजेचें. ही जावन आसा पयली वस्त. दुसरी म्हणल्यार देवाचो खोल अणभव घेतली जाल्यार देवाच्या उतर आमी बरे भाशेन आयकून तें समजून घेवंक आनी पवित्र सोबेची शिकवण आमी शिकूंक जाय. तिसरें म्हणल्यार आनी हें चड म्हत्वाचें म्हणल्यार जेजू कडेन आमचो संबंद गोड आसूंक जाय. जेजू कडेनच आमी जायतो वेळ सारूंक जाय आमच्या मागण्यांनी आनी हेच गूण आमच्या जिवितांत आपणावंक आयच्या मिसाच्या बलिदानान आमी मागुया आनी देवाची कृपा आमी घेवया.